नमस्कार. सगळ्या जागतिक महिला दिनाची गुणगुणित पर्वी महिला बाय केन्ना चली जावन केन्ना सून जावन आणि केन्ना बायल जावन सगळ्यांचे सुख दुःख आपणायतात. सगळ्यो आपल्यो जबाबदारी कसलीच आस न दवरता निभयता. अनेक रूप असलेल्या या बायलांक आमचो कोटी कोटी प्रणाम. आज जागतिक महिला दिना निमतान आम्ही तुमच्या मुखार एक लहानशे नाटकुले सादर करतात. नाटकान कॉमेडी आणि एंटरटेनमेंटच्या वांगडा बायलेचे एक प्रेमळ आणि त्यागान भरलेले रूप दाखोवपाचो आम्ही प्रयत्न केला. आशा करता तुमकां आमचो हो प्रयत्न आवडटलो. परत एकदा जागतिक महिला दिनाची गुणगुणित परबी दीत तुमच्या मुखार सादर करता एक लहानशे नाटकुले जाचे नाव जावन आसा आस. तुम्ही कोण? हांव छाया. हांव फक्त 7 ते 8 दीस हांगा रावपाक येयला. म्हाजो चलो कामा निमतान फॉरेनाक गेला. म्हाका येतलो तो व्हरपाक. तो पर्यंत हांव हांगा आसा. कितें करता तुमचो चलो? म्हाजो चलो बऱ्या व्हड कंपनीन कामाक आसता. गांवांत म्हाका एक फोन करता. राहुल, पावलो रे तू? जेवलो बी काय ना रे? हॅलो राहुल. बिझी आसा रे मातसो, मागीर फोन करता. बाय कितें सांगलें तुमच्या लाडक्या चल्यार? म्हाका दिसना तो आनी परत येतलो कसो. ना, येतलो तो म्हाका व्हरपाक. तो म्हाजेर खूब मोग करता. तो म्हाजी खूब काळजी करता. आगे अशी बेजार कित्याक जाता? बेजार जावं नाका. सॉरी तुमकां अशें म्हटलें म्हणून हांवें. एक तुमच्या बद्दल सांगात न्ही म्हाका. म्हटल्यार राहुला बद्दल, तुमच्या फॅमिली बद्दल. राहुल जेन्ना जल्माक येयल्लो तो पयले दीस आमी सगळीं खूश आसली. हांव, राहुलचे बाबा, राहुलचो आजो. ल्हान आसतना राहुल खूब मस्ती करतालो. असो तो सगळ्यांचो लाडकोय आसलो. अशा ह्या हातांनी आमी ताका अशी खेळयताली. अरे आदमी ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है. Hands up! Don't move!
म्हाका म्हातारे म्हातारो म्हातारो म्हणटा म्हाका म्हातारो हांव सॉरी सॉरी अशें हांव म्हणिना आई म्हणटा तुका आई हांव तुका केन्ना म्हणटा म्हातारो ना केन्नाच ना आजा कितें तरी खावपाक दी रे म्हाताऱ्या अरे परत म्हातारो अशें हांव म्हणटा तुका केन्ना अरे तू शाणो न्हू शाण्यासारको वागपाक जाय मरे आनी तुजो मोठो जाला तो पळय हालचाल पळय मातसो तोंड सामकें भायर येयला तुगेले आनी हांव आतां सांगतालो तें मातशें आयक मातसो आमी न्ही दोगूय बसया आनी मातशें न्ही व्यायाम करया कितें ना बस सकयल मातसो म्हाका भूक लागल्या कितें तरी खावपाक दी खावपाक बी मागीर पयली बस सकयल मागीर दितलो अरे मागीर दितलो बस पळोवया तूं बरें बरें बसता अरे चल चल आतां वाड जेवपाक बसना आमी हांगा व्यायाम करून बसना आमी व्यायाम व्यायाम कित्याक व्यायाम नाका आयक हांव सांगता न्हू तें पयलीं आयक दोळे बंद कर आनी मातसो हांव कितें करता तें पळय मातसो आजा दोळे बंद करून कशें पळयतलो अरे दोळे बंद तशें न्हू रे हांव प्राणायाम करतना दोळे बंद करता न्हू तें पळय म्हणटा हांव पण आजा हे प्राणायाम खातीर करता न्हू मनशा खातीर कित्याक करपाक जाय अरे प्राणायाम खातीर करपाक तुका जंगलान वचूंक सांगला तुका हांवें मनीस करता तो व्यायाम तो प्राणायाम तो वखी बस आनी मातसो पळय सांगता तुका आनी तुका एक सांगता तें आयक ह्यो न्हू प्राणायाम केलो न्ही की मनीस निरोगी आनी स्वस्थ उरता हे ना 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 आजा तुका कोणी तरी फटयला प्राणायाम करीत जाल्यार मनीस मरता अरे कितें उलयता रे तूं कितें उलयता नाका जालें हय 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 आजा हांवें म्हाज्या दोळ्यान पळयला तो आमचो शेजारचो परब काका ना परब काका तो एक दीस असोच प्राणायाम करतालो टीव्हीचेर कसल्या तरी बाबाचो प्रोग्राम लागलेलो बाबान सांगलें दोळे बंद करा श्वास भितर घ्या आनी हांव सांगल्या शिवाय श्वास सोडू नाका मागीर कितें जालें मागीर कितें लायट गेली 8 वरां लायटूच ना 8 वरांनी लायट येयली परब काकाच्या घरा आणि परब काका देवा घरा अरे मस्त म्हाका तसलें सांगता म्हाका तसलें सांगता मागीर तें आई पळय पळय किती झाले? पळय तुजें आयका पळय मातसो मस्तीपणा करता तो सांग जाल्यार आयकना कित्याक मारता ते गांवठी राहुल तुका सांगलेलें मरे मस्ती करनाका म्हणून कित्याक आज्याक त्रास करता आई म्हाका भूक लागल्या खावपाक दी गे चल पळय तुका आवडीचें तुजें जेवण हाडलां म्हाका खबर आसा म्हाज्या शाण्याक कॉलेजीसून येवन भूक लागता म्हणून घे पोटभर खा म्हाजो शाणो तो पळय कितें खा रे आतां खा रे म्हाताऱ्या म्हातारो म्हणटा पळय कसो म्हणटा शिस्त म्हणून उलोवंक ना भुरग्यांक आयच्या खंय गेलो गो तुमचो चेडो काल रातचो केन्ना आयलो कोण जाणा खंय आसा तो अजून न्हिदा काय कितें गाडो आसुनी तुमी आनी बेश्टीच काळजी करता त्याचे भोंवपाचे दीस करून ताका कितें करता ते त्याची लायफ गो हे सगळें बरें आसा पण सांगपाचें न्ही तेणें घरा केन्ना येतलो तो मागीर तूं थंय तेजी काळजी करत बसता न्हिदा बसून ना सारकें तूं तुम्ही आणि त्याची इतकी काळजी करू नका आणि म्हाका सवय आसा तसं माझं राहुल हुशार आसा तुम्ही काय म्हणू नका तेका आई म्हाका मातशें लेट जाता हांव मातसो भायर सरता अरे आज आनी घोव जालो तूं अरे जेवपाक येतलो मरे आई ते म्हाज्या फ्रेंडागेर बर्थडे पार्टी आसा हांव थंय जेवतलो पळयला अरे पण तुका हांवें पयलीं सांगपाक कळ्ळें आशिल्लें रे आसूनी हो बरें सवकात चल आनी गाडी उचलयतना सवकात चल आगे. जेवण बी घे आनी आय घे आनी आयकून बी घे पळयला गो कसो गेलो तो ताका आमचें मात पडलेलें ना आसूनी हो तुम्ही आनी कितेंचे कितें उलयता तसो म्हाजो राहुल हुशार आसा आमची खूब काळजी करता तो आमकां बरो करता आनी म्हातारी जातली पळय तेन्ना आमकां तोच सांबाळटलो हे बाबा बाय बायला खंय सगळ्या कामांनी फुडें बायलांनी खेळाच्या मैदानात सगळ्यांक फाटी घातले बायल पायलटान रेकॉर्ड केलो
जेट प्लेन उडयले बायलांनी हें केलें आनी बायलांनी तें केलें पूण आज पेपरार सगळ्यो बायलांच्योच खबऱ्यो कित्याक अगो ऐकला गेलो मातशें भायलो कितें कितें रे आज तुमचो दीस आज आमचो दीस हय आज वुमन्स डे वुमन्स डे मागीर हांव कितें करूं तू घरांत कितें म्हणटाले हे पळय हांव चपाती आनी च्या करताले आज वुमन्स डे आज तू घरातले खंयचेच काम करचे ना आज तू फक्त रेस्ट घे घरातली सगळी कामां आज हांव करतलो पळय कशी करता ती बरं तर हे करा पयलीं च्या करात आनी चपाती काडटात कितलेच भाव पळय चपाती करपाक 2 पेले पीठ आनी तातूंत 3 पेले उदक घालता मीठ घालूंक सांगले रे 3 चमचे मीठ आंबट जायतले चार चमचे साखर उडयता आशिल्ली ती जावं ते मीठ मळटा सगळो राख व्हायलो आज काडटा पिठान धरून पुरो पुरो 2 दूध जाले इतके घातले मोठे जाय थंय वय सवय अरे तुमकां सांगलेले तुमचे चपाती केले आनी पळय कशी जाली ही चपाती नाकाशी आसा ही तर सगळी चवळे तुमकां हांवें पयलींच सांगलेले हे तुमचे कडेन जावचें ना म्हणून हे आसलो तूं म्हाका दुसरें कसलें काम सांग पळय कसलें करता तें बरें वॉशिंग मशिनात कपडे आसा सगळे कडेन सुकत घाला जाय बायल बरी हा सादी कामां करता कपडे सुद्दां जावपाचे हे बरें बरें भितर हा सगळी चपाती खायला येता अरे रे ओय ओय अरे रे 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 यानी कितें हो कपडे सुकत घालतालो दोरी तुटली चादर वयर पडली आनी हांव सकयल पडलो आनी मागीर ते झिंगाट जालें तुमकां पयलींच सांगलेले हे तुमचे कडेन जावचें ना म्हणून या म्हजे कडेन हांव करता हे तुम्ही एक काम करा हांगा सगळे झाडू मारा पुसून काडा भितर जेवणाची तयारी आसा करपाची ते पण करून घ्या आनी सगळी आवरावर फटाफट करून काडा आज वुमन्स डे म्हणून सगळें आयकपाचें बरें आसा गेले म्हाका चल करता काय दाखयता तो मास्क आनी बेस्ट करता तो झाडू तू म्हणतले काय कितें आयकता ओय आनी किती उलपाला रे हा कसला तरी जळल्यासारको वास येता अगो सुने तुझे नुस्तें करपाले कितें गो हा अरे बाबा काय उलपांक ना रे हांवूच तो हांगा उलपान पडला पळय आनी उलपाला करता अरे बाबा बाबा माझं शर्ट गेलो रे अरे रे तुझ्या हातीक कितें जालें रे हा जळ कसो तू तुला काडटाय कितें कितें सांगू बाबा आज वुमन्स डे म्हणून आज बायलेक सांगलें तुमच्या सुनेक घरांतली सगळी कामां हांव करतलो अरे देवा आनी सगळी कामां करून गेलो आनी म्हणजे हें जालें हा अशें जालें तर आतां कळ्ळें मरे तुका की बायलांची कामां कितली कठीण आसतात ती पण बायलां ही सगळी कामां कांयच न्हू कशी करतात आनी आमी दादले जे भायर वयतात ते पगार घेता आमी पण बायलां केन्ना घेतात तेन्नाच ना घरांत सूख आनी शांती आसूंक जाय आनी ती रवपाक जाय म्हणून ही सगळी कामां करतात ती सारकें बाबा आज म्हाका कळ्ळें घरांतली कामां कितली कठीण आसतात काय नजो आम्ही सगळ्यांनी मिळून काम केले तरी सगळे बरे जातले चला
फ्रेश जाय राहून येतलो आणि जेवण वाढून गेलो. हॅलो कोण उलयता? हॅलो राहुल आमचो बॉस उलयता. बॉस उलयता? सर कितें म्हणटा सर? राहुल आमच्या कंपनीत तुजो परफॉर्मन्स पळोवन हांव तुका प्रमोशन दिता. आमच्या फॉरेनच्या कंपनीत तुका हांव मॅनेजर करता. ओके थँक्यू व्हेरी मच सर, थँक्यू व्हेरी मच. आनी काय 15 दिसांनी तुजी फ्लायट आसा, सो ऑल द बेस्ट. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच. प्रमोशन जालें, फॉरेनाक वयता. आई ए आई आगे मातशें भायर यो गे. आई कितें जालें? हे माझे प्रमोशन जालें. अरे वा, ही तर बरी गजाल आसा. हय, आतां म्हाजो बॉस म्हाका फॉरेनाक धाडटा. फॉरेना? पूण आई तुका खबर आसा हो म्हाजो हाय प्रोफायल जॉब आनी म्हाका खूब पयशे कमोवंक जाय जाल्यार म्हाका भायरूच वयचें पडटलें आनी ही फॉरेनाक वचपाची संदी हांव कसोच सोडचो ना. पयले शाण्या तूं बरो व्हड जा, तूं खूब पयशाकार जा. म्हाजे देवा लागीं इतकेच मागणें आसा की तुका संवसारांतले जाय ते सगळे सूख मेळोनी. पूण केन्ना वचपाक आसा रे तूं फॉरेना? म्हाका म्हाजी तयारी करपाक जाय. आई ह्या फुडल्या 15 दिसांक म्हाजी फ्लायट आसा. पण आई सद्या हांव तुका व्हरोंक शकचो ना. म्हाका व्हरचो ना? अरे पूण हांव इतले कशें रावतलें रे? तुजे बाबा गेल्यार 2 वर्सां पासून जावंक ना आनी तूं म्हाका व्हरचो ना म्हणटा. आई हांव आतां थंय सेटल जावपाचें चिंतता आई. थंय सेटल जाता? पूण हें आमचें घर. आई कितें आसा ह्या घरान? त्योच भिंती, ते नळे फुटल्या. आई आमी न्हू हें घर विकया. हांवें एका बिल्डरा कडेन उलोवप केलां. घर विकया? अरे पूण हांव खंय रावतलें रे? आई हांव आतां फॉरेनाक वयता न्ही, मागीर थोड्या दिसांनी परत येतलो. तेन्ना तोपर्यंत तुमी एका वृद्ध आश्रमांत रावात. हांवें अरेंजमेंट केलां. वृद्धाश्रम? पूण घर विकपाचें गरजेचें आसा? आई तुमी म्हाजे मात लेगीत चिंतिना. आगे हांगा ह्या गोंयांत रावन म्हाजी कांयच प्रगती ना. म्हाका जर व्हडलो पयशाकार जातलो जाल्यार फॉरेनाक वचपाकूच जाय. पयशे कमोवन हांव व्हडलें घर बांदतलो, गाडयो घेतलो, बरो सुखान रावतलो. बरें म्हाजें शाण्या, तुका जर हें सगळें करून सूख मेळटा जाल्यार तुका जाय तशें कर. हांव तुका आडयना. बरें आई. हॅलो हॅलो राहुल. आई सांगलें न्हू बिझी आसा म्हणून, मागीर फोन करता. हॅलो राहुल. आई माझी मीटिंग चालू आसा गे, मागीर फोन करता तुका. अरे राहुल. आई हांव गाडी चलयता तुका सांगलें पळय ना. शाण्या सायबा कितें जालें? हॅलो राहुल. ए आई कितले वाटी सांगू गे? शाण्या आयकून तरी घे मरे. अरे 1 म्हयन्या वयर जालो हांव हांगा आसा. म्हाका व्हरपाक केन्ना येता? म्हाका व्हरपाक यो. आमच्या सगळ्यांचे नशीबच फुटके आसा म्हणून आमच्या भुरग्यांनी आमकां हांगा हाडून सोडला. नशीब तुमचे आसतले फुटके. म्हाका म्हाज्या राहुलाचेर विश्वास आसा. तो म्हाका व्हरपाक येतलो. पूण म्हाका चिंता इतकीच जाता की तो म्हाज्या शिवाय कसो रावता आसतलो. सायबार म्हाका एकदां तुवें तुमच्या भुरग्या कडेन गेल्ली, पूण तुका एक सत गजाल सांगू. जो कोणी ह्या वृद्धाश्रमांत येता तो आनी परत केन्ना घरा वचना. ना, म्हाजो राहुल येतलो म्हाका व्हरपाक. हांव ताका फोन करून पळयतां.
राहुल राहुल म्हाका व्हरपाक यो. मागीर फोन करता, बिझी आसा हांव. राहुल राहुल म्हाका व्हरपाक यो. छायाबाई राहुल म्हाका कितें जाता तुमकां छायाबाई? मातसो एकदां राहुलाक फोन लायला. बरें आयकता. प्लीज ट्राई आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो हमारे कवरेज क्षेत्र से बाहर है. कृपया थोड़ी देर बाद डालें. फोन लागला छायाबाई? मातसो आनी एकदां घेवन पळयता. हरकत नाही. प्लीज ट्राई आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो हमारे कवरेज क्षेत्र से बाहर है. कृपया थोड़ी देर बाद डालें. लागला फोन लागला छायाबाई? छायाबाई 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 पहिला पाऊस जाऊन ना जायत्या पाऊस झाला. त्यामुळे आज तरी छायाबाई आपल्या चल्या मिळल्या. किती मिळाले का? मिळाले तर फक्त दूध. निस्वार्थपणाने एक आवय आपल्या भुरग्यांक ल्हानाचो व्हड करता आणि तांकां कितें मेळटा शकतात? फक्त दूख आणि दुःखच. जागतिक महिला दीस अशे जायते दीस आमी मनयतात. पण ह्या दिसांचे महत्व आमी समजून घेता काय? घडये ह्या खिणाक हो जागतिक महिला दीस जगभर साजरे करता आसतले. पण आमी हाचें महत्व समजून घेतला काय? आज तुम्ही खंयचेय दिसाळे पळया, पहिल्या पानार शेवटाच्या पानार मेरेन महिलांच्यो बातम्यो येतात. काय बऱ्यो येतात तर काय वायटूय येतात. आज जागतिक पावण्यार बायल मनीस फुडें सरता. आपल्या देशा खातीर राष्ट्रा खातीर नामना जोडटा. पण त्या बायलां कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन, त्या चलयां कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन ह्या समाजाचो खंय आसा तें आमकां सगळ्यांकच खबर आसा. आज खरी गरज आसा, आज ह्या चलयांक बायलांक खरी गरज आसा ती आमच्या तेक्याची. ती जें कितें करता तांकां साथ दिवपाची. हेच आमचें मोठें कर्तव्य जावन आसा. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं.